5 जानेवारीक न्यायालयात म्हादयची सुनावणी जावपाची आसा। गोंय सरकाराची बाजू स्ट्रॉंग आसा अशें सुभाषान म्हणलां। म्हादयचो विशय आयचो आनी कालचो न्हय जाल्यार फाटले 30 वर्सां पयलींचो। ते खातीर हो विशय वेवस्थीत सुटावो करप म्हत्वाचें अशें मंत्र्यान म्हणलां। म्हादय विशीं केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्याची बिरेस्तारा हांव भेट घेवन हे विशीं उलोवप करतलो अशी माहिती उदकाचो मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली। कोणी कसलें स्टेटमेंट काढूंक शकता, पूण शेवटी आमची भिस्त आसा की केंद्र सरकार जेन्ना फाल्यां हांव आमचे WRD मिनिस्टर जे आसात पळय, सेंट्रल वॉटर कमिशन जे आसा, वॉटर कमिशन मिनिस्टर जे आसा, पावर जे आसा, तांकां मेळपाक फाल्यां हांव मध्य प्रदेशांत वता। परवां सकाळीं तांकां मेळप जातलें आनी आमची बाजू जी कितें आसा ती तांचे मुखार मांडटा हांव। आनी दुसरें म्हटल्यार कितें, आमची बाजू स्ट्रॉंग आसा आनी कोर्टाक ती नक्कीच धरतली ही आमकां खात्री आसा। 5 तारखे सुमार सुप्रीम कोर्टात केस येवपाची आसा कित्याक सगळे स्तराचे जितले स्तर आहा सगळे स्तराचे जितले प्रयत्न करता सगळे प्रयत्न करून बाट पडोवप। म्हादयचे विशय कालचो नाचचो न्ही, म्हादयचो बी जवळ 30 वर्सां पयलीं वेगळे विशय घेवन तो विशय चालूच आसा। म्हादयचो एखादी बंधारो हे करपाचो आनी कितें करपाचें सर्वे करपाचें हे निमितान सगळे विशय चालूच आसा। कालचोच विशय न्ही।